सगळ्यांक नमस्कार। आज आनी एक दुखद घटना घडली। आमी इतले दीस सांगताले की फोंड्या पोलीस स्टेशनात स्टाफ बरे मेळचे, स्टाफ वाडोवचे। फोंड्या पीआय, फोंड्याचे स्टाफ, फोंड्याचो डीवायएसपी बरे काम करता, नो डाउट। केन्नाय फोन केल्यार ते अवेलेबल जाता। पण आज फोंड्याचे बिझनेसमॅन हे मनाक आजारान भिल्ले आहा। पेट्रोलिंग जे जाता ते रातचे आणि दिसाचे आता 24 वरां करचे पडटले। कारण एक बिझनेसमॅनाक आज गाडयेन तुमून स्विफ्टान ताका व्हेलो, ताची संपूर्ण फॅमिली भिल्या। आय डोंट नो व्हॉट इज गोईंग ऑन। हो सबका साथ सबका विकास आमी म्हणटा एका तरेन, म्हाका खबर ना की कोणाचो विकास कितें चल्ला। आमी जर अशें जावपा लागले फोंड्यान, गोंयान जावपा लागले ह्यो गजाल्यो, आतां फोंड्या काय समुद्रय ना, फोंड्या काय कॅसिनोय ना की बाबा लोकांक कोणाक तरी ब्लेम करपाक की हो आयलो तो आयलो केलें म्हणून। हे अक्षरशः म्हाका दिसता ही भयानक स्थिती जी चल्ल्या। ताजे खातीर हांव गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करता की बरो स्टाफ हांगा घालचो आनी वाडोवचे, पीएसआय बी हांगा आनी डिपार्टमेंट वाडोवचे। फोंड्या तालुका हो मोठो आहा आनी फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमकां नव्यो गाडयो दिवच्यो, पेट्रोलिंग जावचें आनी लोकांक जे कोणाक धरला तेंचे लायफ हे तांच्या फॅमिलीक, तांच्या आवय बापायक, तांच्या भुरग्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसा। आनी ते निश्काळजीपणां ना करत जाता तितलो स्टाफ वाडोवन हे मनशाक वाचोवपाचें आनी ताका परत हाडपाचें हांव देवा कडेन मागता। आनी त्याच प्रमाणे फोंड्या पुलिसा कडेन मागता। म्हाका आतांच एका फॅमिली मेंबरान सांगलें की फोंडा पीआय आनी पुलीस तांकां भरपूर मदत करता। हांव त्याय बाबतींत तांकां देव बरें करूं म्हणटा। पूण ह्यो गजाल्यो कित्याक घडटा आनी आज जर फोंड्या किडनॅपिंगाच्यो दिसा उजवाडे गजाली घडल्यो जाल्यार आमच्यो चलयो, आमचे ल्हान भुरगे जे शिकपाक वतात, आमचे जे आवय बापूय जी कामाक वतात, ही सेफ उरतली की ना, ही मोठी गजाल आसा। म्हाका दिसता आतां जो डिफेन्स म्हणून आमी जो करता तो म्हाका दिसता फोंड्या आनी गोंयान आमच्या मनशांक सांबाळपाक, जाल्यार कोणूय बरो आज जर बिझनेसमॅन आसत, फॅक्टरी ओनर आसत, कोण ज्वेलर आसत, कोण दोतोर आसत, अशें जर किडनॅपिंग करपाक लागले जाल्यार भोंवपाचो खंय। एक कोण तरी येता पंच आनी कोणाक तरी गाळी घालता आनी तांकां मारपाक वता। म्हणटासर ती केस सोंपता म्हणटासर आज हे दुसरी केस ती काडल्या आनी स्विफ्ट गाडयेन एकट्याक कोणाक तरी उडोवन घाला। एक कोणाचो हात आसा हाका, कोणाचो सपोर्ट आसा, हांकां कोण तरी गॉडफादर मेळ्ळा, कोण हांकां सपोर्ट करता की हे इतले कापासतात कामां करपाक लागल्या। म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर हांच्यांनी ह्या गजालींचेर लक्ष घालपाक जाय आनी फोंडेकारांकूच न्ही अख्ख्या गोंयकारांक ही म्हाका दिसता सेफ्टी दिवप ही मोस्ट इम्पॉर्टंट। अदरवायज इट्स ऑफ नो यूज। बरें जेवले, बरें खालें आनी जर कोणी किडनॅप करून व्हेलो आनी तुका मारलो जाल्यार ते फॅमिली उरतलो कितें। आनी मेल्याकी मागीर 10 लाख 20 लाख जर गव्हर्नमेंट दिवंक सोदता जाल्यार ते आमकां नाका। आमकां जाय ती सेक्युरिटी जाय, लोकांक सेफगार्ड जाय। सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन टुडेज लायफ एंड वी एक्सपेक्ट द गव्हर्नमेंट टू हॅव द सेफ्टी फर्स्ट, to support the people in the safety, to support the businessmen and people in Fonda. Business करपी लोकांक security दिया, support दिया, 24 तास पेट्रोलिंगाच्यो गाडी दवरा, कित्याक फायनली वी आर पेइंग द टॅक्स एंड हेल्प द पीपल ऑफ फोंडा। थँक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।